कितलीशीच वर्सां जाली आनी आतां राजकारण्यांक जाग आयल्या. जनमत कॉलाचें म्हत्व जाणा जावन घेवन खूब वर्सां फाटीं जॅक सिक्वेराचो पुतळो घालपाची गरज आशिल्ली. कांय वाठारांनी सिक्वेराचे पुतळे उबारल्यात. मात सिक्वेराचो पुतळो विधानसभा आवारांत घालपाक जो निर्णय घेतलो तो खूब उसरां घेतिल्लो आसा म्हूण यूडी मंत्री फ्रांसीस डिसोजा उलयल्यात. RDX खातीर पर्वच्यान चीफ रिपोर्टर कॅन्झल रॉड्रिगेज. जोसेफ सिक्वेरा ओके तेन्ना जॅक सिक्वेराचो ग्रँडसन येयल्लो थंयसर. सो पीपल दॅट वे हॅव बीन सेलिब्रेटिंग जॅक सिक्वेरा एज अ फादर ऑफ द ओपिनियन पोल. नाव पॉलिटिशियन हॅव रियलायज्ड इट लेट. इट ओनली शोज दॅट वे मीन्स लोक जागो आसलो लोकांनी स्टॅच्यूज बघितले जॅक सिक्वेराचे पयलीं. सो पीपल वर अहेड ऑफ द पॉलिटिशियन्स. आयचे पॉलिटिशियन फाटीं उरल्या म्हणटा तूं? हय जालेत न्हू. पॉलिटिशियन आतां जागे येतात. आतां विधानसभेन रेजोल्युशन घेता. ओपिनियन पोल जालो कितकी वर्सां जाली? 51 years जाली. इट शूड हॅव बीन टेकन अर्लियर. It should have been taken and people have done it. Like Kalamur, there is a statue of Jacques Sikera. You'll find my name on that plaque. Yeah. And that was more than 10 years back. 10 years back. You think so Jacques Sikera's statue should have been put long back in the assembly complex? I feel even Banodkar's statue was put late. This assembly has been built a long time back now. Correct. Immediately things should have been done. We should have honored the people who had helped us to maintain the identity of the state, which is very important. Some people at that time did not realize what opinion poll was. Very few people worked very hard. That's why we won by 32,000.